2 Samuel chapter 15. अबसलोमाच्यो मांडण्यो. हाचे उपरांत अबसलोमान आपणे फुडें वचोंक रणगाडे, घोडे आनी 50 मनीस तयार केले. तो सकाळ फुडें उठलो आनी शाराच्या दारवंट्याशीन एका वद्दान उबो रावतालो. कोणूय कसलो प्रस्न घेवन राजाशी नीत मेलोवंक आयलो जाल्यार तो त्या मनशाक आपयतालो आनी म्हणटालो, तूं खंयच्या नगरांत रावपी? तो जबाब दितालो, तुजो सेवक इस्रायलाच्या एका कुलांतलो. आनी अबसलोम ताका म्हणटालो, तुजो प्रस्न बरो आनी नितीप्रमाणे आसा, पूण राजा वटेन हांगा तुका आयकूंक कोण ना. त्या फुडें अबसलोम म्हणटालो, म्हाका ह्या देशाचो नितीदार केल्लो जाल्यार प्रस्न वो वाड विवाड आसलेल्या मनशांक म्हजेशी येवन येतालें आनी हांव ताका नीत करून दिवपाचो. आनी अशें कोणूय मनशान ताका लागीं सरून नोमान केल्लें जाल्यार तो आपलो हात फुडें काडटालो, ताका धरतालो आनी ताचो उमाव घेतालो. हे परी अबसलोमान राजाशी नीट मेळूंक आयलोल्या दर एका इस्रायलिताशी केलें. अशें अबसलोमान इस्रायलकारांची काळजां जिखून घेतली. अबसलोमाचो बोंड. 4 वर्सां उपरांत अबसलोमान राजाक म्हणलें, उपकार करून हेब्रोनांत हांवें सर्वेस्पराक केल्ली आंगवण पाळचे खातीर म्हाका थंय वचून दी. जेन्ना हांव तुजो सेवक सिरियेच्या गेशूर नगरांत बिराड करूंक आसलो, तेन्ना हांवें ही आंगवण केल्ली. सर्वेस्पर म्हाका जेरुसलेमांत परत हाडीत जाल्यार हांव ताची सेवा करतलों. आनी राजान ताका म्हणलें, शांतीन वच. म्हणटच तो उठलो आनी हेब्रोनांत गेलो. अबसलोमान इस्रायलाच्या सगळ्या कुलां मदें बेडी धाडून म्हणलें, जेन्ना तुमी शिंगाचो आवाज आयकतल्यात तेन्ना तुमी अशें म्हणचें, अबसलोम हेब्रोनांत राज्या चलयता. आपूण हाडलोल्या 200 मनशांक घेवन अबसलोम जेरुसलेमांतलो भायर सरलो. ते आपल्या सादेपणान ताचे बरोबर गेले आनी ह्या विशीं तांकां कसलीच खबर नासली. अबसलोमान दाविदाच्या बूट दिनाऱ्यांक गिलोंत रावपी अहितोफेलाक आपल्या शारांत थावन आपोवंक धाडलो. त्या वेळार तो जिलोंत येवन भेटयतालो. बोंडाची तयारी अदीक घट जायत गेली कित्याक अबसलोमा बरोबर आसलेल्या मनशांचो आंक वाडत वेतालो. दावीद जेरुसलेमांतलो पळून वेता. त्या दिसांनी कोण एकलो दाविदाक एक निरोप घेवन आयलो. इस्रायलीकारांची काळजां आतां अबसलोमाचे वाटेन आसात. तेन्ना जेरुसल्याक ताचे बरोबर आसलेल्या सगळ्या सेवकांक दाविदान म्हणलें, पळून वचूंक तयार जायात, नाजाल्यार आमी अबसलोमाच्या हातांत पडटले. जाता तितले बेगीन आमी हांगासरले वचूया, नाजाल्यार तो आमची पाट धरून आमचे नोश धाडटलो आनी तलवारीन आमच्या शाराचें निसंटन करतलो. राजाच्या सेवकांनी राजाक म्हणलें, आमच्या दोनया राजा तुज्या निर्णया प्रमाणे करूंक तुजे सेवक तयार आसात. आनी राजा भायर सरलो आनी ताच्या फाटल्यान ताचें सगळें घराणें, पूण घराची राखण करूंक राजान 10 बायलांक राखून दवरल्यो. राजा भायर सरलो तशेंच ताचे बरोबर सगळो लोकूय भायर सरलो. राजा निमणें घर आसा थंय थांबलो. सगळे ताचे सेवक ताच्या फुड्यांत उबे रावले. तशेंच केरीतीत आनी सगळे पेरीतीत आनी हितीत आनी गात थावन राजा फाटल्यान आयलोले 600 मनीस राजा मुखार उबे रावले. गात नगरांतल्या इतायाक राजान म्हणलें, तूं कित्याक आमचे बरोबर येताय? परत वच आनी तुज्या राजा बरोबर वस्ती कर. तूं एक परदेशी आनी तसोच तुज्या देशांतलो निर्वाशी. तूं कालूच आयला. हांव खंय वेता तें हांव नकलो जाल्यार तुका आयज आमचे बरोबर कसो व्हरूं? तूं परत वच आनी तुज्या सांगात्यांकूय परत व्हर. सर्वेस्पराची दया आनी विस्वाशीपण तुजे थंय आसूं. इतायान राजाक जाप दिवन म्हणलें, जिव्या देवाच्या आनी म्हज्या दोनया राजाच्या नांवान सोपूत, मरणांत व जिवितांत जंय म्हजो दोनी राजा आसतलो थंय तुजो सेवकूय आसतलो.
दाविदान इतायाक म्हणलें, बरें आसा, चल वच. म्हणटच गात नगरांतलो इताया गेलो. ताचे बरोबर ताचे सगळे मनीस आनी भुरगीं बाळां आसलीं. सगलो लोक व्हडल्यान रडत चलूंक लागलो. राजाय किदेन वेल्याचे पोलतोडी गेलो. सगलो लोक अरण्या वाटेन गेलो. सर्वेस्पराची आगपेट जेरुसलेमांत पाटी दवरतात. थंय झाडोक आनी तशेंच सर्वेस्पराच्या कोलाराची आगपेट वतले लेवीत आसले. सगलो लोक शारांतलो भायर सरो पर्यान तांणी सर्वेस्पराची आगपेट अबियाताराशी दवरली. राजान जागोकाक म्हणलें, सर्वेस्पराची आगपेट परत शारांत व्हर. जर सर्वेस्पराचे नदरे मुखार म्हाका कुरपा मेळ्ळ्यार तो म्हाका पोत्तून हाडटलो आनी ती तशेंच तिचो तोंबू म्हाका दाखल करतलो. पूण जर तो म्हणत हांव तुजे विशीं खुशाल ना, हांव तें मानून घेतां, ताका बरें दिसता तें सर्वेस्परान म्हजें सवें करचें. राजान याज्ञीक जाडोकाक हेंय सांगलें, पळय, तूं आनी अबियातार शांतीन शारांत वचात. अहिमास तुज्या पुताक आनी जोनाथन अबियाताराच्या पुताक ह्या दोगांयकूय तुमचे बरोबर व्हरात. पळयात, तुमी खबर हाडी पर्यान हांव अरण्यांत रावतलों. म्हणटच जाडोकान आनी अबियातारान सर्वेस्पराची आगपेट जेरुसल्याक हाडली आनी ते थंय रावले. हुसैयाक दाविदा खातीर वावरूंक मार्गदर्शन दियात. देखून दावीद रडत रडत आनी आपलें माथें धांपून आनी बेश्ट्या पांयांनी जैतुनाच्या दोंगराची वाट चडूंक लागलो. तेच परी ताचे बरोबरचेय आपलें माथें धांपून रडत रडत वेताले. दाविदाक कोणें तरी सांगलें, अहितोफेल अबशालोमा बरोबर कारस्थानांत वांटो घेता. दाविदान म्हणलें, सर्वेस्परा अहितोफेलाची बूद बेउपयोगी कर. सर्वेस्पराक नमस्कार करूंक दावीद दोंगराचे तेंगशेर पावलो तेन्ना आर्कीत कुलाचो हुशाय आपलें आंगस्त पिजून आनी तकलेर माती घालून ताका मेळूंक आयलो. दाविदान ताका म्हणलें, तूं म्हजे बरोबर आयल्यार तूं म्हाका एक भार जातलो. पूण तूं शारांत परतून वेताय जाल्यार अबशालोमाक अशें म्हण, राजा सायबा, हांव तुजो सेवक जातलों. तुज्या बापायचो चाकर आसलो तसो हांव तुजोय जातलों. मागीर तूं म्हजे पासत अहितोफेलाची बूद निर्फळ करून उडय. थंय याज्ञीक जाडोक आनी अबियातार तुजे बरोबर आसतले. म्हणटच कसलीय खबर जी राजाच्या घरांत तूं आयकतलोय ती तुवें याज्ञीक जाडोक आनी अबियातार हांकां सांगची. थंय तांचे बरोबर तांचे दोगूय पूत, जाडोकाचो पूत अहिमास आनी अबियाताराचो पूत जोनाथन आसतले. तांचे वरवीं तूं आयकताय तितलेंय तुवें म्हाका कळीत करचें. म्हणटच दाविदाचो इश्ट हुशाय शारांत आयलो. त्याच वेळार अबशालोमूय जेरुसलेमांत भितर सरलो. देवाचें उतोरें.